दिव्यवाणी 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 मोगाच्या भाव भयणीनो थोड्या तेंपा पयलें हांव एका मिसांव गांवांत आसतना आनी थंय तरणाट्यांनी पुरो मेळटालीं म्हाका तरणाट्यांनी पुरो उलोवंक येताले आनी थोडे सजेशन काणयताले आनी एका तरणाट्याक म्हाका पळोवन ताच्या थंय भितर पोटेन्शियल मस्त सकत मस्त कोणें ताका मार्गदर्शन दिवना बोल्सांत काम करचें येदोळी हाडटी 100 रुपया त्या वेळार 50 100 20 रुपया म्हळ्यार बारीक दिसपाचें दोनूय बोल्सांत मस्त कोणी लक्ष इल्ले काडले दिले तरणाटो त्या वेळार कांय ताका 25 वर्सां तितलींत ताचे कडेन ट्रॅक्टरां आनी कालेंपरां आसलीं इल्लें काम करचें बोल्सांत पयशे पुरांगात बँकांत आगे बँकांत ना खंय आतां बोल्सांत हयल्या आनी बरो हुशार आनी सांगलें काम करेक्ट करता आनी तें चिटींग आनी कांय ना देव स्पिरितास आनी सड्डी गरजेन हांवें आनी पळोवना ताका पूण कलीग मेळ्ळो जाल्यार सलमा सांगलो जाल्यार बरो आयकलो आनी राखो रावतलो भायर फादर भारी बरें तुमी सांगलें अशें म्हणून आनी कुटुंबां सांगत येतलो कुटुंबाक आपण करून व्हरतलो काजार जावन वतलो तरणाटो तशें मागीर ताका म्हजी हांगा आयिल्ल्या वेळार एक गरज जाली ते आमचे कोणें सांगल्यार आमच्या एक प्रायबंद पाद्राब आमचो सुपिरियर रावलो ताका थिंग ग्रोट्टाल्या गेलीशी माती आनी घालूंक आनी परत ते लेवल करून लोकांक कश्ट जालें उबें रावंक लेवल करचे नाशा आली देखून कोण हाडे सांगल्यार सोमांक करूं ना मागीर हांवें हाचे कडेन उलोवंक सांगलें तें म्हजे कडेन पयलें सांगा जाल्यार करता म्हणलो हाणें केलें विठा पाद्राबा कितलें बरें ताणें हाडून माती आनी परत घालून ताचेर पत्रो आनी बसून बारी बरें केलें मागीर बरें जालें आतां ताच्या पळय आमी वळख जाली आनी तो खंय हांवें सांगलें तुका टायम आसल्यार ये आमचे तिका पयस पेंटे तो पयस येजे आमचे घरांक दाळे गालोटनांतल्याडे शांत आसलेले प्रशांत वातावरणांत इंगड बरें इंगड एक घरा आलें ते हेजे जाल्यार 2-3 किलोमिटर पेंट येता हांव हेजे देखून तो अप्रूप फ्री आहा जाल्यार ये म्हणून म्हणटा तेलो मोबायल नातिल्लें लँडलायनीक करचें ताणें घरा आसल्यार मात काडूंक जाता नाजाल्यार कामा कडेन गेल्यार जायना तशें देखून आमी सांगचें तूं फ्री आल्यार ये बस उलया मागण्या करया म्हणून तो थंय सरतालो म्हजे फ्री आल्या हेजे ये म्हणून ना तुमी वांजेल वचतात आनी ना तुका कितलें केलें मागण्यार आनी कितलें आसल्यार तूं येता ना हांव मागण्यार वयता मागीर करता तुजे कडेन उलयता ये तूं म्हणून मागीर ताका मार्गदर्शन दिवन आनी पुरा ताचे लागीं पयशे उरच्या बरी बँकांत घालच्या बरी ताका आयडिया दिवन आनी परत तशें केलें ताचें पोटेन्शियल पळोवन ताणें ती एक रिजॉर्ट करूंक आनी ताणें एक केटरींग करूंक आमी ताका आयडिया दिली आनी ताणें ताका आमी ट्रेनींग दिलें इल्लेशें कालें करचें कितें करचें म्हणून चिंतयेत पळय आमी त्या हाली जाणवाय आनी परत ताका दिली आनी ताका इल्लें रांदूंक आनी पुरा म्हाका कालें वता आनी कालें वता कळिता हांव कितें शिकिल्लो आनी पुरा थंय आमच्या जावन ताच्या आवय जावन इल्लें म्हणून पळयता मागीर एकली आयली म्हजे सरशेन आनी म्हणाली फादर म्हजो पप्पा मस्त लायक करतालो तुमकां आतां तुमी सांगाजे म्हणून आमच्या सगळ्या कुटुंबाक खुशी तुमी सांगाजे म्हणून आमी सगळे लोक आपयना एक 150 लोक मात आसतलो देखून आमी हांगा मीस पेटोवचें मागीर थंय सेमिस्त्री लागीं येवचें मागीर ल्हानशें जेवण करचें जेवण कोणी दिलांगी म्हण विचारलें हांवें ना कोणी ना एकलो बरो भुरगो आसा अशें करूंक आसा देखून खलें जेवण म्हणून मागीर ताका आपया म्हणली आनी पट्टे दिले मसलेची कडी आनी अशें आपा आनी ताणें सांगलें आनी अशें म्हणून वर्साचें 2 वर्सांचें कोणा मीस थंय मागीर तांकां दिवंक वचपालें ती आनी हाका हांवें सांगलें 2-3 पटीन त्यो कडयो इल्ल्यो करून पळय म्हणून आनी करना खंय हाडणें म्हणून इल्लीशी कडी करून हाडटलो आनी इतली बरी जाताली आमकां आवयचें तें आवयचें तिका गुताली जाणवाय आमची जाणवाय आनी एकलो बरो रांदपी आलो ताची जाणवाय घालून आनी पुरा कर ताणें एक 200 लोकांचें जेवण रेडी केलें आनी ते 200 लोक आसलो थंय आनी ताणें बरें ताका मोल दिली रेट दिली हाचें पयलें जेवण कोण वाड्याच्यो बश्यो हाडून आयलो मागीर बरी टेबलांचे आनी परत घालून अरेंज केलें ताणें आनी 200 लोकांक मीस जाल्या उपरांत जेवण दिलें सगळीं म्हणाली बारी बरें म्हणून दीस सकाळीं उठतना वो कांयच न्ही सांजेर न्हिदोंक येताना वो एकाच दिसा भितर सांजेर येताना सांजेर वो एकच पटी केटरींग असो दनी केटरींग म्हणून एक फावटी केटरिंगाचो बोर्ड घालो ताणें कार्डां प्रिंट केली मागीर ताका ऑर्डरां मेळ्ळी वयर आयलो आतां व्हडलें ताणें रेजॉर्ट घालां चिकमंगळुरांत व्हडलें रेजॉर्ट आसा तुमी खंय येता जाल्यार त्या रेजॉर्टा उशी येता तुमी मोगाच्यानो कांय नातल्या पळयागी आनी तो रेजॉर्ट घालून जाल्ल्या तक्षण आनी वयर येता म्हणून थोड्या लोकांक कळ्ळें आनी ताणें म्हळें घालें म्हळ्यार तो बकऱ्याचें मांस दिना दुसऱ्याचें मांस दिता म्हणून लोकांक सांगून ताचें
ताका तांणी थंय दोनच्या बरी केल्या बरी केलो. त्या दाळ तो परतो रडोवन आयलो आनी त्या दाळ आमी म्हळ्यांक आले म्हळ्यार आळे लोकांनी म्हणलें म्हणून तुका टिका करतात, तुका तुजे भशेन विरोध उलयतात, तुवें हालोवन उजो कित्याक म्हळ्यार हें बेसांव देवान तुका दिलां, देवान मात तुवें हालोवंक सोडिचें, तुवें देवान सांगल्या बरी करिचें म्हणून. मागीर ताका सगळ्यान ताचें नांव पाड करून पळयलें देखून ताका केटरींग उणें जालें. पूण देवान ताका आनी एक बागी लुकतें केलें, तें रेजॉर्ट केलें आनी बैलो लोक हारीन आयलो आनी तो वयर गेलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, उत्पत्ती ग्रंथांत जेनेसीस 26:12 इजाकान लायलें. इजाकान मस्त त्या देवाचे उतार सांगता, इजाकान नेज लायली आनी देवान 100 वांट्यांनी पीक दिलें ताका. ताणें लुवतारां, भात, गंव, तांदूळ 100 वांट्यांनी ताका मेळ्ळें. 1 वांटो 2 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी इजाकाक लुवंक मेळ्ळें म्हूण. इजाक खंय जियेतालो? फिलिस्तिनाच्या मोदें जियेतालो. फिलिस्तीन म्हळ्यार होले क्रूर, होले हट्टी, होले जिद्दाचे, रागिश्ट, मोसराळी, सैतानाक कसता असो लोक तो फिलिस्तिनाचो लोक. बायबलान वाचल्यार तुमकां कळटा फिलिस्तिनाचो लोक कसले गे म्हळ्यार वर्णन आसा ते बायबलान. कठीण लोक, कल्चर्ड न्ही तो, अनकल्चर्ड, संस्कृतीचो लोक न्ही तो, संस्कृतीन आसलो रानवटू मनीस तो. तांच्या मोदेकात वो जियेतालो. ताच्या एका कुशीन वो फिलिस्तिनाचो रानवटू लोक, मोसराळी, हट्टी लोक, सोसूंक जायनासलो लोक, हेरांचें बरेंपण पळोवन सोसूंक जायनासलो लोक. आनी एका वाटेन थोड्या तेंपात हांव दुकोळ त्या गांवांत दुकोळ बरगोळ दुकोळ पडला. कांयच जावना, पावस नासलोच, सुकी दाड. तरी तो बावाडतांत देवाचेर पातयेवन, देवाचे उतार ताका आयले ओम म्हूण, देवाच्या उतराचेर पातयेवन बावाडतान तो ओमता, तो नेज लायता. आनी ताणें 100 वांट्यांनी देव ताचेर बेसांव घालता. पूण थंय दुकोळ पडल्यारी, बरगोळ आयल्यारी, पावस नासल्यारी तो बावाडतान ओमता देखून, पूण ताका देव 100 आनी बेसांव दिता, 100 वांट बेसांव दिता 100 वांट्यांनी. तो ग्रेस्त जाता, व्हड हिंड शेळयो ताचे लागीं आसल्यो म्हूण सांगता देवाचे उतार. व्हड हिंड जानवरां, व्हडले हिंड, बकऱ्यांचो हिंड, गायरांचो हिंड, जानवरांचो हिंड ताका देव दारावस्त दिता, ग्रेस्त जाता तो. मोगाच्यानो दुबायंत एका हांगा तावनिल्ल्यान दुबळें चेडूं बरें तरेन ताणें घर बांदलें काम करना पुरा. ताका एक ताच्या बॉसान ताका प्रमोशन दिलें आनी ताका टीम लीड करून ताचे सांबाळ सोडयलो. ताच्या थंय उपरांत ताका जाल्यो विदोळ्यो पळयच्यो, ताणें राजिनामे दिवंक मुखार गेलें तें. पूण आमी सांगलें ती कशें निदान कर म्हूण. मागीर पळयतना थंय सगळीं ताच्या विरोध जालीं, काम करूंक ना. ताच्यो चुकीत मॅनेजरांनी दाखोवन दिवंक सुरू केल्यो. मागीर ताणें राजिनामे दिवन तें भुरगें भायर आयलें. ताणें रिजायन केलें आनी भायर आयलें. पूण ताका आनी एक कंपनी बरें काम मेळ्ळें. त्या कामांत हुशार, ताका देवान मोत दिल्या काम करची, चिंची जाणवाय दिल्या. ताणें केल्या बरी दुसऱ्यांक काम करूंक जायना. एक लेटर तें गडीप तें ड्राफ्ट करता आनी तें लेटर पळयलें लक्षांत दुसरें बिझनस दिता ताच्या लागीं. उलोवची रीत ताचो मोबायल ताळो दिला ताका. बरें करून बिझनस करतात. मोगाच्यानो ताका इजाकाक ताका मेळ्ळीं आशिर्वादां ददोशी बेळ्या रुपान देवान ताका दिलें. देव थोडे बेसांव दिता, बऱ्या काम दिवन आमकां बेसांव दिता, बरी भलायकी दिवन आमकां बेसांव दिता, बरें एका तरणाट्याक बरें एक चेडून ताका व्हंकल जावन दिवन बेसांव दिता, एका चलयेक बरो न्हवरो दिवन जेजू बेसांव दिता, नाना रितीन आमकां बेसांव दिता. हें पळोवन देवान दिल्लीं बेसांव पळोवन थोड्यांक मोसर जाता गी, थोड्यांक मोसर पावता. ती मोसर पावली म्हणून आमी गडीबिडी जावन नजो. ताका मेळ्ळीं आशिर्वादां बेळ्ळें तें पळोवन फिलिस्तिनींगार मोसरान भरतात, रागान भरतात, ते देदेस्पर जातात. ते इजाकाक संगी बगे बरें आसले, ते इजाका संगी पयलें बरें आसलें. आतां तें बेळ्ळें 100 वांट्यांनी बेळ्ळें पळोवन, तो ग्रेस जाल्लो पळोवन, ताचीं जानवरां पळोवन, ताच्यो बकरांचो हिंड पळोवन ताच्यो बांयो बंद करतात. ताच्यो बावी म्हणटा आमी, ताचे तांणी कुडल्यो बोरवेल बांय पुरा ते दांपून सोडटात. राय ताका परमाण दिता, गांव सोडून वचाचें म्हणून.
ते दोळमसर इजाक ती बऱ्या तरेन आवलो दुबलो आनी कांय नातुल्लो सकडी पळोवन आतां एका वर्सा इतलें बेळें जालें तांकां बरगोड बेळें ना हांगचें बेळें पळोवन इजाक बळा दीक जाल्लो पळोवन तांकां सोंसूंक जालें ना मसूर केलो पूण इजाकाचें पळया आतां तांचो मसूर पळयनाकात तांचो राग पळयनाकात तांचें जिद्द तांचें अट्ट पळोवचें नाका आमी पळया इजाकान काल गेले त्या परिस्थितीन आमकांय काम करच्या जाग्यार तलेत परिस्थिती जाता मसराची परिस्थिती रागाची परिस्थिती आमकांय मेळटा आमी इजाकान केल्ल्या बरी करचें इजाकान कान गेलें इजाकान वाद विवाद केलो ना ताका करी येतालें आर्ग्यू करी येतालें वाद करी येतालो फायट करी येतालें झगडें करी येतालें ताणें खंयचें करूं ना तो समजलो आशिर्वादान सांगता देवान आशिर्वादान दिताना दोगदोनी येता म्हणून दोगदोनी आयली देवाचीं आशिर्वादां आमचेर पडटाना दोगदोनी कश्ट दोशी दोगदोनी आमचेर पडटा देवान पडटा ताणें शांती सांबाळली शांती वगडोवना ताणें समाधान संतोश वगडोवना ताणें शांती सांबाळली समाधान सांबाळलें तो फुडें हेचेर रावना तो फुडें गेलोच तूं फुडें वचाचें आमी रावूंक आसलेड्यांनी आमी फुडें वचाचें देवान ताका बऱ्या गांवाक हाडून पावलो ताका बरो दादोशी गांवांत पावयलो बसेलो गांव मोवाणी दुदोळच्या दोगा दिलो ताका तुका देवान बेसांवांनी भरलां तुकाय देव बेसांवांनी भरता आज आमी जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथ 26:12 पळयलें तुकाय देव बेसांवांनी भरता इजाका बरयल्या बरी तुकाय देव बेसान भरता आनी हेर तुजेर मसूर करतात हेर तुजेर टिका करतात हेर तुका दोशी दिवंक सुरू करतात मसूर करूंक सुरू करतात तुजे उलयनासतना रावतात कामाच्या जाग्यार कोणी उलयनात शेजारी तुजे कडेन उलयनात बिजनसाक तुजे लागीं येनात केन्ना स्टे ऑन द हाय ग्रावंड म्हणटा आमी स्टे ऑन द हाय ग्रावंड म्हळ्यार तुजी मॉरल लायफ बऱ्यांक दवर तुजी आत्मीक जिणीस सांबाळ आनी बरीं मौल्यांं सांबाळ तुजो भावार्थ सांबाळ घट्ट दवर स्टे ऑन द हाय ग्रावंड स्टे ऑन द हाय रोड म्हळ्यार व्हडल्यान उबार मार्गार राव म्हूण सांगल्यार तुजी नैतीक जिणी सांबाळ न्याय नितीन जिये समाधानान जिये देवाचो विश्वास संतोश भावार्थ घट्ट दवर बरोसो घट्ट दवर क्रिटिसिजमाक एटेन्शन दिनाका क्रिटिसिजम करता तुका क्रिटिसायज करता टिका करतात ताका गामान दिनाका बागार तुजें गामान ताका नाका मागीर बेसांव खाल्याक तुजें गामान वय तुका बेसांवां तुजे तावन वळटात त्या दळा त्या वळच्या बेसांवांचेर देवाचेर गामान दवर देव खंय आपोवन व्हरता थंय वचूं तुजें जिवान समृद्धीन भरतलें सुखा शांतीन भरतलें तुका समाधान तुजे थंय रास करतलें संतोश समृद्धी तुजे थंय रास करतली तशें करूंक सरस्वत देव इजाका बरी आमकांय करूंक कृपा दी म्हूण मागया दिव्यवाणी